नमस्कार. स्टुडंट मिडियाच्या मतदार राजा ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. 2017 वर्साची गोंय विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. ती जानेवारीन जातली, फेब्रुवारीन जातली, मार्चान जातली, काय मे म्हयन्यानूय जातली हें काय अजून ठरूंक ना, तारीखूय निश्चित जावंक ना. पूण सगळ्याक येन्नाच वेंचणुकेचे आनी इलेक्शनाचे म्हणजे कोंकणीन वेंचणूक, इंग्लिशीन इलेक्शन हे दोनूयचे वेध लागल्यात. सगळ्याक वारो व्हांवपाक लागला. स्टुडंट मिडियान चिंतलां की गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी वचून त्या मतदारसंघांनी आढावो घेवचो की जो विद्यमान आमदार आसा ताणें ज्यो लोकांच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो पुराय केल्या काय ना, केल्या जाल्यार कितल्यो बऱ्यो केल्या, करूंक ना जाल्यार कितलें वायट केलां हे विशीं आमी लोकां कडल्यान जाणून घेतले. आयज आमी केप्यां पावल्या आनी स्टुडंट मिडियाचो हो पयलो एपिसोड म्हणजे पयलो मतदार राजाचो भाग आयज केप्यां आमी सुरू करता. मॉन्सून सिजन सोंपत आयला म्हणजे पावसाळो सोंपत आयला. पावसाचो नेट सारकोच उणो जायत चल्ला आनी फुडलो ऋतू म्हणजे फुडलो सिजन जावचे पयलीं आतां एक गरमी जावपाक लागल्या. ही गरमी जाता ती वेंचणुके खातीर काय हांगा फॅन कमी आसा म्हणून काय वयर पत्रें आसा म्हणून हांव नकळो, पूण नक्कीच हातूंत वेंचणुकेचो कितें तरी वांटो आसतलो. 2012 वर्सा केप्यां जेन्ना वेंचणूक जाली तेन्ना चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकार हो काँग्रेसी वतीन 10,994 मतां मेळोवन जिखून आयलो. ताणें 44.22% मतां घेतली. ताचे फाटोफाट जो उपविजेतो म्हूण येता जावं रनरअप म्हूण येता जो दुसऱ्या नंबरार उरलो तो प्रकाश शंकर वेळीप, तो तेन्ना इंडिपेंडंट रावलो आनी 4,621 मतां घेतिल्ली. ताका 18.59% मतां पडल्या. ताच्या फाटोफाट रोखडोच आनी एक प्रकाश वेळीपूच, पूण ताचें मदलें नांव प्रकाश अर्जून वेळीप, हो रावल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन. ताका पडली 4,438 मतां आनी 18.25% वांटो ताणें घेतलो. तसोच चवथो आनी एक बरी मतां घेवपी उमेदवार आशिल्लो कुलासो मानुएल जो आशिल्लो युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टीचो, आनी ताणें घेतलेली 4,356 मतां आनी 17.52% वांटो ताणें घेतलो. हें जालें 2012चें चित्र. 2007 वर्सा केप्यां परतो बाबू कवळेकारूच आयिल्लो, काँग्रेसी वतीनूच रावल्लो आनी ताणें 9,474 घेतिल्ली. ताच्या फाटोफाट प्रकाश शंकर वेळीप आशिल्लो भाजपा वतीन 8,311 मतां घेवन. पयले फावट 2012 वर्सा जेन्ना बाबू कवळेकार जिखलेलो ताचें मार्जीन आशिल्लें 6,373 मतां. 2007 ते खूब कमी आशिल्लें 1,163 आनी 2002 ताच्या फाटीं जर वचत जाल्यार बाबू कवळेकारूच जिखलेलो काँग्रेसीचो 8,913 मतां घेतिल्ली. प्रकाश शंकर वेळीपूच आशिल्लो भाजपाचो, ताका मेळिल्ली 7,058 मतां आनी त्या वेळारचें मार्जीन आशिल्लें 1,855. सो बाबू कवळेकार, चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकार हो काँग्रेसी वतीन फाटली 3 टर्म 2002, 2007, 2012 अशें निवडून आयिल्लो आसा. आनी प्रकाश शंकर वेळीप हाणें बी पयलीं 1989 म्हणजे 1989, 94, 99 अशे 3 वर्सां शेगीत ताणें 3 टर्म तोय जिखलेलो आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन. तर आज आमी जाणून घेवया हांगा लोकांच्यो अपेक्षा कितल्यो पुराय जाल्या, लोकांक कितें जाय आशिल्लें, लोकांक फुडें कितें जाय, फुडें ते कितें आपल्या आमदारा कडल्यान सोदतात. म्हजें नांव जॉनी मस्करनस. हांव एक रिपोर्टर टायम्स ऑफ इंडियाक हांगासर फ्रिलॅन्स रिपोर्टर म्हूण काम करता. आमकां केपें जायते प्रश्न आसात, तातूंतलो हांव एक पयलो प्रश्न हांगासर मांडटा आनी तो म्हणल्यार केपें तालुक्याचें हें आमचें हांगासर एक हेडक्वॉर्टर आसा. सगळीं ऑफिस हांगा आसात, पूण असले जाग्यार आयज पासून आमकां फूल फ्लॅज हॉस्पिटल मेळना. आनी फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावचें म्हण फाटलीं 10 वर्सां पासून काम चालू आसलें आनी आमी पळयता ते प्रमाणे हॉस्पिटल आतां ताचें कन्स्ट्रक्शन रेडी जावन आसा, नेटयल्लें आसा, पूण तें स्टार्ट जावना आजून. आनी हॉस्पिटलाची हांगासर लोकांक एकदम गरज आसा. सद्याक हें PHC म्हूण चलता, पूण तें सकाळचें 9
चालू जाता आनी सांजचे 4:30 ते बंद जाता. तेजे उपरांत हे लोकां आमची हांगाचे लोकां मेडिकल सेवा मेळना. सो भलायकी विशीं तुमी हुस्को उक्तायलो जॉनी बाब. तुमी एक कितें सांगूंक सोदतात तें आयकुया. म्हजें नांव नेविल मस्कारेनस. हांव फ्रिलॅन्स रिपोर्टर फॉर गोमंतक टायम्स. केप्यांक आतां सगळे लोक आसा ते केपेंचे न्ही, पूण केप्यां जेन्ना बाजार जाता तेन्ना केप्यांक सावर्डेचे, आंबावलीचे, कुंकळ्ळेचे अशे लागीं वाठार आहा ते सगळे लोक बाजारांत येता. पूण केप्यांक बाजार म्हूण फक्त आहा तीं थोडीं शॉपां. दुसरो बाजार लोकां दुसऱ्या जाग्यारच्यान जे सामान घेवन येता विकपा सोदता तांकां आयज पासून बाजार ना. जे कोणा बिल्डिंगा सकयल बसता, कोण आनी कोणागे रस्त्या कुशीन बसता, अर्दे रस्त्यार पासून बसता. आनी हे बाजार जावचो म्हूण फाटली इलेक्शना पासून सांगलें की बाजार जातलो, न्यू मार्केट बांदतले, पूण आजून जावना. हो सगळ्यां पेक्षा व्हडलो प्रश्न. आनी हो प्रश्न चड वाडपाक कारण अशें की पार्कींग ना. लोक रस्त्यार पार्कींग करप जाता. आनी हेका लागून बाजार जर तर आसलो सगळे प्रश्न सुटावे जावपाचे. म्हणजे सगळ्यां मेन मुद्दो जाला की बाजार केप्यां ना मार्केट. तुमी बाजार सोदता तो कसो, म्हणजे बाणस्तारी म्हापश्यां आसा तसो? व्हडलो बाजार आसपा जाय. ज्या जाग्यार जे कोण सामान विकता तांकां कुशीन सुविधा आसपा जाय. बाबा आमगे बाजार हो ते कुशीन, ओके वेजिटेबलवाले कुशीन, फ्रूटवाले कुशीन, नुस्तेकार कुशीन, अशें कुशीन कुशीन आसपा जाय. हो रस्त्याक कुशीन रावता तो तसलो बाजार नाका. कित्याक रस्तो आहा तो मेन रस्तो. ते वाटेन बसी वयता, ते वाटेन ट्रक वयता, लोक आपले प्रायवेट कार घेवन वयता आनी ताजे कुशीक बाजार आसप म्हणजे लोकां सगळ्यांक त्रास जाता. असलो बाजार नाका. सारको बाजार आसपा जाय, डेडिकेटेड बाजार सारको, ज्या जाग्यार सगळी सुविधा लोकांक मेळपा जाय बाजाराच्यो. म्हजें नांव जुआ फर्नांडीस, वेवसाय अदवोगाद. आतां 2012 जेन्ना तुमी हेच तरेन डिबेट घेतिल्लो ते वेळार आमी जे प्रश्न मांडिल्ले ते प्रश्न आजून सुटावे जावं ना. आतां केपेंचो विकास जाला तो इंटलेक्च्युअलाचे विचार जावं ना. फ्युचर दूरदृश्टी दवरून विचार हो उदरगत जाल्ली ना. पयलीं म्हळ्यार आतां आमकां केपें वाठारांत बायपास जाय. आतां बायपास समज आमी केलो ना जाल्यार फुडाराक हांगा ट्रॅफीक जाम जातलें. आतां ट्रॅफीक जाम जाता ऑलरेडी. हेवी ट्रॅफीक येता, भुरग्यांक त्रास जाता. म्हणटकीर ज्यो हेवी ट्रॅफीक येता त्यो टावना बायपास जातल्यो हाजेर आजून कोणेच लक्ष दिलें ना. आनी आज समज बायपास जायना जाल्यार फुडाराक जावचोच ना. दुसरी गजाल म्हटल्यार आमकां एक लायब्ररी ना. पयलीं आमची मुन्सिपालिटी खंय तरी गव्हर्मेंट लायब्ररी चलताली, मागीर ती थिंग शिमतरीक आमगे एक हें आहा शाळा आहा थिंग शिफ्ट केली, आतां ती बंद पडल्या. कितलीं वर्सां जालीं. हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना लायब्ररी रेगुलर येतालो. एक लायब्ररी ना. तिसरी म्हणल्यार आमकां गार्डन ना. गार्डना बेश्टे पयशे मोडप. आनी तेन्ना समज एक 10 वर्सां फाटीं समज आमी जमीन घेवन दवरली जाल्यार आज फूल फ्लॅज आमी गार्डन करपाक मेळटा आसलें. चवथी गजाल म्हणल्यार आतां आमगेले ज्यो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सगळे पिड्यार जाल्यात. फूल फ्लॅज स्कॅनिंग केलां. डॉक्युमेंटेशन आतां आनी समज आनी 5 वर्सां समज इलेक्ट्रॉनीक केलें ना जाल्यार हे डॉक्युमेंट सगळे पिड्यार जातले. आमचे इम्पॉर्टंट रिकॉर्ड शेणटले. आतां हांवें केलें ते भाशेन तें स्कॅनिंग केलां, सगळें फिल्मींग केलां, पूण ओपन करनात. कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दिल्यात. हाचेर विचार जावपा जायो. हाचेर विचार जाल्यार खंय तरी केपें कितें तरी जाल्लें दिसतलें. म्हजें नांव कृष्णा गोपाळ शेटकार. हांव माजी नगराध्यक्ष, ताचे पयलीं उपनगराध्यक्ष. म्हणजे 70 निवडणूक जाली तेन्ना हांव पयलो कावन्सिलर म्हूण निवडून आयलो आनी उपनगराध्यक्ष जालो. आनी आल्बर्ट डिसोजा नगराध्यक्ष आसलो. केपें बाजार पळय आहा तो अशे रितीन पयलो तयार जालो की 1905 हो केपेंचो पूल बांदपाक सुरू केलो आनी 1910 हो पूल बांदून तयार जालो. तेन्ना बाजाराची रचना त्या वेळाचेर जी केली ती आज गैरसोयीची. पूण त्या वेळाचेर तितली गैरसोय जायनासली कित्याक लोकवस्ती कमी आसली, वाहनाची सोय कमी आसली. आज लोकवस्ती इतली वाडल्या आनी केपें आमगेलो आतां जागो सुटेबल जागो खंय बस स्टँड करपाक जाय नाजाल्यार मार्केट करपाक जाय. ते हांवें प्रयत्न खूब केलो मार्केट करपाचो. फाटल्यान बिल्डींग शेत पुरोवपाक लोकांनी ऑब्जेक्शन. त्या जाग्याचेर आतां रेजिडेन्शियल बिल्डींग जाल्यो. लोक मागणी करता पूण कितें डेवलप करपाक जाय सहकार्य कोण करना. तुमचें अशें म्हणणें की प्रत्येकाक गोश्ट जाय पूण ती करतना प्रत्येकाक विरोध आसा. मार्केट करपाक सकयल थंय मार्केट करपाक खूब प्रयत्न केलो
तितले जागे आमी पळयले पूण सहकार्य जालें ना. 2 गोश्टी जाल्यो ना म्हणल्यार कितें सरकाराचे पयलीं सरकार मेळ्ळें ना त्या वेळाचेर. सरकारा पयलीं सरकार आमगे आसलो तेन्ना बांदोडकार मुख्यमंत्री आसलो. आमी विरोधक सहकार्य मेळ्ळो ना विकास करपाक. 76 पर्यंत शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री जाली आनी ताणें ती म्युन्सिपाल्टी बरखास्त केली 76. म्हणजे 70 ते 76 पर्यंत आमी थंय मंत्रिमंडळ हातूंत आसले म्युन्सिपाल्टीक. 76 म्युन्सिपाल्टी बरखास्त करून पंचायत केली. आमी ताजेर विरोध करून आमी कोर्टांत गेले आनी 80 राणे मुख्यमंत्री जातली परत ती म्युन्सिपाल्टी फॉर्म जाली. पूण इलेक्शन घेवूं ना. इलेक्शन 85 घेतलें 85. तेन्ना आमी आमगे ग्रूप भितर गेलो. आमी निवडून आयले मेजॉरिटी गेले. पूण त्या वेळाचेर आमकां विरोधक वैकुंठ देसाय आमदार स्थानीक आमदार आसलो ताणें कॉपरेशन दिवं ना. ताका हांवें इतले रितीन विनंती केली प्रत्येक कामां तूं फातर तूं घाल तुगेलो पूण काम कर. ताणें कॉपरेशन दिवं ना. उलट कशे रितीन आमकां अडचण येतली हें ताणें काम केलें. म्हणजे काम करपाक सहकार दिलो ना. आमी तळमळीन काम करपाक भितर सरले. अशें दिसता की ह्या मतदारसंघान जो प्रत्येक आमदार आयला तो नगरपालिके कडेन जावं थळाव्या संघटना कडेन केन्नाच सहकार्य करना असो आरोप दिसून येता. सहकार्य करूं ना. म्हजें नांव प्रसाद फळदेसाय, बिझनसमॅन. म्हाका सांगून दिसता की केपें हो वाठार म्हटल्यार जितलोच म्युन्सिपाल्टी एरियाज न्ही तर सबंद केपेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायत एरियाज जे आसात तातूंत भितर सगळे आसात. म्हाका दिसता डेवलॉपमेंट सगळे कडेन जावपाक जाय. एवरी टायम आज स्थानीक आतां आमदार आसात ते सगळे कडेन म्हणटात की आपल्यान ब्रीज बांदलो, हॉस्पिटल बांदलें, म्हणल्यार आपल्या टर्मा भितर हें केलें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदलो. ताजें बांदलें खरें पूण ताचे मुखावेलें सांगता तुमकां कितें कितें आसा तें. मार्केट कॉम्प्लेक्स, गार्डन, रोड्स जे हॉट मिक्सिंग रोड्स जे ते आसा ते आनीक अशें जे आसा पळय ते ह्या एरियेकच जाला. म्हाका दिसता केपें वाठार म्हणल्यार पंचायत एरिया आसात ह्या वाठारा भितर जावपाक जाय. आनीक हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीन जे काम केलां तें अत्यंत उल्लेखनीय आसा. कारण गोंय सबंद गोंयभर 10.5 लाख वोटर्स आसात. त्या वोटर्सां भितरले 3.5 लाख पेन्शन होल्डर्स आसात आनी तातूंतले भितर 11,500 केपेंकार आसात. DSSची स्किम्स आसात त्यो सादारण तर DSSची ज्यो आसात त्यो 3,945 आसात. आमी आंकडो काडला मुद्दम कित्याक रॉंग जावचें न्ही म्हणून परफेक्ट फिगर दिता. गृह आधार आसात 4,660, लाडली लक्ष्मी 1,400, अटल आश्रा 790 आनी अटल आश्राक तो आश्राक तुमकां आनी सांगपाक नाका 90,000 ते 1.5 लाख पर्यंत तांकां मेळटा एक अटल आश्राक. ममता स्कीम आसा, ममता स्किमीक 450 आसात. कला सन्मान 40, कामधेनू 40, अशे मूर्तिकार, मागीर पशुपालन, पॉली हावजीस 6 जाणांनी घेतल्यात आनी 30 ऑलरेडी इन पायपलायन आसात. म्हणल्यार जातले एप्लिकेशन्स पावल्यात. तशेंच सिमेंट्सा खातीर पेन्शन, तशेंच टॉडी टॅपर, हॉर्टिकल्चर, कोकोनट प्लकर्स म्हणजे सर्वसामान बार्बर्स, कार्पेंटर, स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जे आसा पळय सगळ्याच खातीर स्किमी आसात. आनीक ह्यो म्हणल्यार तांकां पेन्शन येता. म्हणल्यार हेजो अर्थ असो की भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांक कितें ना कितें दिता. आनी हाका लागून ह्या फावटीक म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी ह्या फावटीक हांगा केपें इलेक्ट जावन येतले. 3 वर्सां जालीं तसोच विकास जावना. हांव तुका विकास जालो म्हळ्यार रोड्स म्हणटा रोड्साचें जें काम आसा तें परत रिपेर वर्क्साक येता. म्हणजे ब्रीज जो आसा पळय ब्रीज बांदलो म्हणटात पॅरलल ब्रीज बांदलो खरोच बट आफ्टर ऑल वेर इज द नेक्स्ट बॉटल नेक. ताका एक्चुली बायपास जाय आशिल्लो. हे काँग्रेसी टायमार तेंच्यांनी घालपाक जाय आशिल्लें तेन्ना तो आशिल्लो. आतां म्हणटा पळय आतां हें केलें म्हणटा पळय तेन्ना करपाक जाय. ती 3 वर्सां कितें केलें 3 टर्मांक कितें केलें कांय जावना. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल ग्रावंड व्हडलो 11 सायड आसा तो 9 सायड आसा सद्याक. म्हणल्यार धर ती फुटबॉल सारकी खेळपाक मेळना काय ना. म्हणटकीर हांव म्हणटा डेवलॉपमेंट काम करपा लागून केलां पण ताका प्रॉपर प्लॅनिंग ना. थंय स्विमींग पूल आसा, स्विमींग पूल जाल्यार स्विमींग पूलूच करपाचो किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार फुटबॉल ग्रावंड फुटबॉल ग्रावंडूच करपाचो. गार्डन जें आसा केपेंचें गार्डन तें कितलें तेंप रेंगाळेत उरलें. इनॉग्रेशन फाटीं केलां पण ताजें कांय बरें गार्डन नाशिल्लें. ताका 1.5 कोटी मोडून गार्डन केलां.
म्हाका एग्जॅक्ट व्हॅल्यू खबर ना, पण रेंगाळीत गेल्लें काम. अशे खुबशे हे आसात. इवन रोड पोरचे फावटीक रस्तो जो आशिल्लो हॉट मिक्सिंग रस्तो उजगाटन केलें. 3 जुनाक ताच्या हॉट मिक्सिंगाचो फातर नाल्ल फोडून उजगाटन केलें आनी अवघ्या 10 दिसां भितर रस्तो व्हांवून गेलो. तो काम जे रस्त्याचें काम केलें तें वर्क ऑर्डर नासतना अशें म्हण आयकुपा येता. आमी PWDच्या ऑफिसान वचून इन्क्वायरी केली तेन्ना ताणें सांगलें आमकां की वर्क ऑर्डर ना म्हणून. आमकां खबर ना, पूण थोडे आमदार कावन्सिलर्स बी आसात तेंच्यांनी नाल्ल फोडून ताचें इनॉग्रेशन केल्लें. म्हणटरी सर्वसामान म्हाका सांगपाक जाय हे पयशाचो हें जाला, वेस्ट जाला आनीक फक्त मायलेज घेवपा लागून आपल्यान काम केलें अशें म्हणून दाखोवपाक सोदताले. दयेश नायक, कावन्सिलर, केपें म्युनिसिपालिटी. आता थोडे मुद्दे उपस्थित केले जे बाजारा विशयी, हॉस्पिटल विशयी, लायब्ररी विशयी आनी रोड्सा विशयी. लायनीन वयता. बाजार जो आमचो फीश मार्केट आहा ऑलरेडी गव्हर्मेंट अप्रुवल मेळ्ळे कितें आसा. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक ताका जवळ जवळ 29 lakhs भरपा सांगिल्ले, पूण ते आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या भरपा जावं ना. आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल धाडला आनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान DMA थ्रू, सुडा थ्रू ते पयशे भरले कितें आसात आनी आसा ताका लायसन्स मेळोन ताका टेंडर जातलो हो दिश्टी पडटलो जे इलेक्शन पयलीं. दुसरो हॉस्पिटल. आतां आमगेले जॉनियम बाबान सांगले प्रमाणे हॉस्पिटल काँग्रेसी टायमार हॉस्पिटल रेडी आसलेलें. BJP आपल्या क्रेडीट घेवपा खातीर हे हॉस्पिटल लढोवन आयज आतां इलेक्शना टायमार ताजें उद्घाटन करतले, श्रेय आपल्याक येतले. हे हॉस्पिटल काँग्रेसी टायमार रेडी जाल्लें, पूण अवघे म्हयन्यान रोखडें इनॉग्रेशन कशें जातलें म्हणटच लोकांक कळटलें की काँग्रेसीन केलें म्हणून. जे आख्खी गोंयांक कळटलें काँग्रेसीन केलें म्हणून कळटा. म्हणून BJPन हे सरकारान हे लढोवन दवरले कडेन आसा. आमदार आमचो बाबू कवळेकर प्रत्येक एसेंब्ली हो प्रश्न काडटा हें हॉस्पिटल बेगीन करात, डॉक्टर धाडा म्हणून. गव्हर्मेंटा कडेन डॉक्टर नात म्हणून हें हॉस्पिटल तशें पडले कडेन आसा. हें आमकां खबर आसा कित्याक आमचे म्युनिसिपालिटी बी थ्रू थंय वयता. दुसरी लायब्ररी. पयलींच एक डिसिजन जालें, रिजोल्युशन 2 दीस जाले म्युनिसिपालिटीन रिजोल्युशन घेतले कडेन आहा. जी टावनाची एक टावन लायब्ररी म्हणून गोंया म्हणल्यार 2-3 कितें गोंयां आसात ह्यो बरी मोठी लायब्ररी आमकां मेळटली. आनी ऑलरेडी आमकां फीश मार्केट फाटल्यान बिल्डींग आसा ते बिल्डिंगे आमी तांकां फर्स्ट फ्लोर तांकां आमी दिवपाक केला. आनी जी बुकां आसतलीं जवळ जवळ 5-5 लाखाची जी बुकां आसा, एक बूक 5 lakhs रुपीज इतली पयशे आसा ती थंय बुकां आमकां केपेकारांक वाचपाक मेळटली. हेजो योगदान आमदार आनी आमगे चेअरपर्सन फिलू डिकोस्ता हेका वयता. तिसरे रोड्स. जेन्ना आमदारान सगळी वार्डां डेवलप केले कडेन आसा ताका BJP पार्टी सरकार जावं काँग्रेस सरकार तो लागना. आमचे आमदार सगळ्या फुड्यान बरें रिलेशन आसा, लोकां खातीर झडटा, लोकां खातीर डिमांड. जेन्ना तूं मुखार पावयतलो तेन्ना तुगे रोड सगळें डेवलपमेंट जाता. गार्बेज प्लांट. गार्बेजीचेर कोण सांगपा ना कित्याक गार्बेज आसा. हांव गार्बेजी मुद्दम सांगता. गार्बेजी वयल्यान आख्खी मनशाक सुशेग पेड्यार जाता, दुयेंस वाडले कडेन आसात. जी गार्बेज आसा केपें म्युनिसिपालिटी बाबूची खालाक लँड एक्विजिशन 21,000 स्क्वेअर मिटर पेडामळार जमीन घेतले कडेन आसा. ती सगळी केपेची गार्बेज आमी पेडामळार घालतात. म्युनिसिपालिटी थ्रू आमदारान ती सपोर्ट केले कडेन आसा आनी आमी निवळ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करतात आमची म्युनिसिपालिटी. पण ती तुम्ही प्लांट बी गेला काय? प्लांट केले कडेन आसा. टोटल प्लांट सेग्रिगेशन करून त्याची मॅन्युअर तयार जाता, सारें ते आमी 4 रुपया 3 रुपया किलोर विकतात आनी सेपरेट काडटात. बॉटल्स लोखंड बिकंड सगळें सेपरेट येता, ऑटोमॅटीक येता. तिसरें तुका सांगता कांय डेवलपमेंट जालें ना म्हणून आयकलें ते प्रमाणे हांव येता. गार्बेज प्लांट पयलो. तिळामळ फीश मार्केट जें आसा हे सगळें बाबू कवळेकरान आनी म्युनिसिपालिटीचे योगदाना बद्दल जाले कडेन आसा. तिळामळ फीश मार्केट. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जीम आहा, तितूक बॅडमिंटन आसा. तो 9 सायड सांगता. लोकांक 9 सायड ती जागा पावली ना, जागा ना. स्विमींग पूल बांदलो म्हणजे 9 जाण 9 फुटबॉल टुर्नामेंट जाता थंय. 9 आनी 11 व्हडली डिफरन्स कांय आसना. व्हडली टीम येवपा नाका. आमच्या गांवची लोकां खेळपा मेळ्ळ्यार पुरो. पूण एक मातशें BJPन तो ग्रावंड पाड घातले कडेन आसा. पयर एक व्हडली फंक्शन केलें, कसलें फंक्शन जाल्यार थंय करप ती ग्रास पाड घाले कडेन आसा, दादागिरी चल्ले कडेन आसा. हॉस्पिटल ऑलरेडी रेडी आसा तें सांगलां. ब्रीज हो पॅरल जो ब्रीज बांदला आमदारान ताका लोकांक खूब फायदो आसा. तुमी बसून आजून इतली पळय 3 तुमी 2 मिटींग सांगले, तुमी 3 पावता आसलेले. आयज पॅरल ब्रीज आसा म्हणून तुमी 2 ते 2 टायमिंगाचेर पावले.
दुसरी म्हळ्यार म्युन्सिपालिटी बिल्डींग बांदले कडेन आसा, 2 म्युन्सिपालिटी बिल्डींग बांदले कडेन आसा. हे बाबू कवळेकराचे टर्मा जाले कडेन आसा. आनी केप्यां डेव्हलपमेंट हांणी कितें जायो, बस स्टॉप येवपाचो आसा, एप्रुवल आसा, प्लॅन पास करून म्युन्सिपालिटी धाडले कडेन आसा. ऑन रिकॉर्ड पसून केल्या जाता. ही हांगा येवन बंडल मारपाक आमकां संवय ना, पूण तुमी म्युन्सिपालिटी वचून चॅक केल्या जाता खंय खंय प्रोसेस पावले कडेन आसा. हे 2 बस स्टँड आनी म्युन्सिपालिटी बाजार हो तुमकां इलेक्शन पयलीं दिश्टी पडटलो. प्रसाद फळदेसायन कांय मुद्दे उपस्थित केल्ले, ताका दयेश नायकान जाप दिल्या. परते हे मुद्दे मागीर आमी उपस्थित करुया आनी सगळ्यांच्या चर्चेक घेवया. तुमी कितें म्हणून? माझे नाव संजय वेळीप. हांव सध्या भारतीय जनता पार्टी केपें मंडळाचो अध्यक्ष आसा, प्लस हांव बाळ्ळी पंचायतीक पंच म्हणून आसा. सो आतां आमचो केपें मतदारसंघ म्हणल्यार फक्त केपें पडटा, बाकीच्यो आमचे पंचायत तातूंत 7 पंचायत येता, एक म्युन्सिपालिटी. म्हणटकीर जे सरकार म्हणून ह्या मतदारसंघाक ज्यो स्कीम केल्ल्यो आसा त्यो पक्षपात करनासतना हे स्कीम केल्ले आनी सगळ्यां मेरेन पाविल्ले आसा. आनीक सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार बाळ्ळी जो पूल जाल्लो आसा तो आमच्या सरकारान, तातूंत आमचो राजेंद्र नायक कुंकळचो आमदार केला, ताका बाळ्ळी पंचायत ही आमची 2 आमदारांक डिवायड जाता, एक आमचो कुंकळचो आनी एक केपें आमदार. सो तो फाटले खूब वर्सां रेंगाळत पडलेलो आनी तो सामको अत्यंत गरजेचो हो आमच्या सरकारान सामको तेजो पाठपुराव करून तो पूर्ण केला कडेन आनी आतां तो लोकांच्या सेवेक उपलब्ध केल्ले कडेन आसा. आनीक हो आमचो मतदारसंघ मॅक्झिमम लोक आमचे एसटी समाज आसा. आनीक ह्या एसटी समाजा खातीर आमच्या सरकारान खुबश्यो स्किमी काडल्यो आसा आनीक त्यो प्रामाणीकपणान कसलोच हे भेदभाव नासतना सगळ्यां मेरेन ह्यो पाविल्ल्यो आसात. आनी निश्चितच ह्या बळाचेर येणारी निवडणूक आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी हो मतदारसंघाक आमी हो काबीज करतले. म्हजें नांव गणपत मोडक. हांव एक सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आनी युवा काँग्रेस केपें ब्लॉकाचो प्रेजिडेंट आसा. तेन्ना जे डेव्हलपमेंट जे उलयतात आसतना केपेंचो आमदार बाबू कवळेकरान कितलेशे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा. जे डेव्हलपमेंटाचे हेजेर आमी काँग्रेस पार्टीन फाटली 3 ZP केपें कॉन्स्टिट्युन्सी आनी 9 कावन्सिलर जिखिल्लो आसा. ह्या लोकां मुखार आसा म्हणून हे पॉसिबल जाल्लें आसा. आनी आमच्या अध्यक्षान सांगलें आसा भारतीय जनता पार्टीचे की ज्यो स्किम्स आसा त्यो आमी पार्टीन केल्लो आसा. ह्यो गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा, लोकांची स्कीम आसा, त्यो आमी लोकां पर्यंत पावपाचें कार्य आमी बी केल्लें आसा. त्यो गव्हर्मेंटाची स्कीम लोकां खातीर केल्ल्यो आसा, ते लोकां पर्यंत पावपाचें कार्य आमी केल्लें आसा. ते तेंच्यांनीच क्रेडीट घेवची न्ही की ती स्कीम लोकां खातीर आसा. काँग्रेसी टायमार जाल्ल्यो त्योय स्कीम लोकां फुडें पावल्यो आनी तुमी केल्ल्यो त्यो लोकां फुडें पावपाचें आसा. तें काम केल्लें आसा, आमी केल्लें आसा. तें अशें न्ही की तुमीच केल्लें आसा. जेन्ना म्हणटा की ते जिखतले, तुमचे मुखार 3 ZP, 9 कावन्सिलर, 2 इंडिपेंडंट, एकूय तुमचें ना, तेन्ना ती तुमकां म्हाका दिसता की तुमकां तें पॉसिबल ना. जे बाबू कवळेकरचो फुडलो विजय आसा तो निश्चित आसा. म्हजें नांव रेमेडियो रिबेलो. हांव मोटरसायकल एंड रिक्षा एसोसिएशन प्रेजिडेंट केपें एंड वायस प्रेजिडेंट ऑल गोवा ऑटो रिक्षा एसोसिएशन. हांव जावं ना तेजेर उलोवपाक सोदना. जें कितें जालां तें सारकें जावं ना हें सांगपाचो प्रयत्न करता. केप्याक बस स्टॉप नाशिल्लो दोनूय सायडीन, सांवड्डे सायडीन आनी मडगांव सायडीन रस्त्यार बस आज पासून उबी जातात. ताका लागून केप्याक एक बस स्टॉप केलो आनी सुमार 20 लाख रुपयांच्या वयर दिसता म्हाका पब्लीक मनी वेस्ट केले अशें म्हणपाक हरकत ना. कित्याक 2002 म्हाका दिसता का वांदा कितें तरी मुख्यमंत्री फ्रांसीक सार्दीन आशिल्लो आनी सामको रातयांकूच पेंट मारून सकाळीं उद्घाटन जालें बस स्टॉपाचें. पूण आज मेरेन थंय एकूय बस स्टॉप जावं ना. आज मेरेन एकूय बस थंय स्टॉप जावं ना. आमी केपेंकार खूब खुशान भरले की एक फेसिलिटी नाशिल्ली आनी ती तयार जाली म्हणटकीर आमी थंय वेवस्थीत बसी उबो आसतल्यो, वेवस्थीत थंय बसी वयतल्यो आनी लोकांक ते बसींतल्यान प्रवास करपाक वेवस्थीत म्हटलेलो अशें खुशेन भरलेले. पूण आज मेरेन हांगा बस स्टॉप जावं ना म्हणून हे पब्लीक मनी हे लोकांनी लोकांले पयशे वेस्ट केले. दुसरो म्हजो प्रश्न आसा तो केपेंचें गार्डन. केपेंचें गार्डन पयलीं साकून आसा आनी त्या गार्डनाक खुबशे प्रोग्राम जाता.
आमी 83 वर्साक मोटरसायकल रिक्षा एसोसिएशन स्थापन जाली तेद वेळाचेर आमी बॉम्बेच्यान ऑर्केस्ट्रा हाडून फुकट दाखयताले लोकांक आनी खुबशे लोक येताले आनी हें करपाक आमकां खंयचे पक्ष लागना. आमी सगळे लोक केपेंचे आज मेरेन न चुकता ऑर्केस्ट्रा जाता. अशा वेळाचेर जें गार्डन आसा तें भरपूर पयशे मोडून बरें करया म्हणलें आमी खूश जाले. आमकां दिसलें हेच्याहून बरी सुविधा आमकां मेळटल्यो. जो ड्रेसींग रूम आशिल्लो तो मोडलो. आमकां दिसलें ड्रेसींग रूम मेळटलो प्लस टॉयलेट मेळटलो सगळ्यो सुविधा मेळटल्यो आनी जेन्ना जेन्ना प्रोग्राम जाता तेन्ना 3 फेस लायट बरी पैकी मेळटली अशें म्हाका दिशिल्लें. पूण इतले पयशे मोडून ज्यो आसलेल्यो ज्यो फेसिलिटी आसा त्यो काडून उडयल्यो. आज ड्रेसींग रूम ना, टॉयलेट ना, थंय 3 फेस बोर्ड आशिल्लो. आमगे हें जें मंडळ आसा म्युन्सिपालिटीचें तें आमकां सदां सहकार करतात आनी तेजे मार्फत आमी व्हडलो बोर्ड लावन घेतिल्लो ताणें दिल्लें आमकां. पूण आमी पब्लीक काम करता, आमी केपे खातीर काम करता, आमी केपेकार. आनी जेन्ना केपेकार अशें काम करता तेन्ना अश्यो ज्यो वस्तू जाता खंत बघता की हो उणाव कित्याक तुमी फीट ना. तुमी जे पॉलिटिशियन लोक आसा इलेक्टेड पर्सन आहा ते फीट ना म्हणून ही उणाव जालो अशें म्हाका दिसता. आनी त्यो बेग्यो बेग उरल्या जाल्यार त्यो करच्यो अशें म्हजें सजेशन. हांव महेंद्र गोसावी बाळ्ळी पंचायतीच्या वार्ड नंबर 13 पंच मेंबर. आतांच हॉस्पिटलाचो मुद्दो उपस्थित जालो. जेणे करून म्हटलें की दयेश बाबान की आपूण आमच्या आमदारान हॉस्पिटलां हें करून हाडलीं. जे भर जेन्ना इनॉग्रेशन बाळ्ळेचे हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना भर मिटिंगेक नोट हे आमचे सीएमान आमचो आतां सद्याक सीएम आसा पयलींचो हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान हेणी सांगिल्लें की हें जें पळय हॉस्पिटल जालां तें प्रॉपर सारकें प्लॅनिंग करून बांदूना. जेणे करून एक एमर्जन्सी पेशंट आयलो जर तेका पेशंटाक वयर फर्स्ट फ्लोरार तेका एडमीट करपाचें आसा जाल्यार तेका कशें व्हरतले. ते लिफ्टीची हें ना, प्लॅन ना. लिफ्ट ते हॉस्पिटलाक लिफ्ट ना. सेकेंड थींग म्हणल्यार जो पळय रेजिडेन्शियलाक आरएमओ जे डॉक्टर आसा तांकां रावपाक रूम आसता तो फर्स्ट फ्लोरार दवरले कडेन आसा कॅज्युअलिटी सकयल आनी फर्स्ट फ्लोराक आरएमओचो डॉक्टराचो रूम. त्या कारणान लागून खुबश्यो अश्यो हॉस्पिटलां ही जी आतां केपेचे सुद्दां बांदल्या तितूनय त्रुटी आसा. एकाय लिफ्ट ना जेणे करून ते बाळ्ळीच्या एकाय लिफ्ट ना. ताका लागून ह्यो जायत्यो त्रुटी आसा. जर तर त्यो ह्यो हॉस्पिटलां म्हणटा आमी BJP गव्हर्मेंटान चालू करूं ना म्हणटा पूण ते फोट खबरे. पूण ह्यो गव्हर्मेंट ह्यो कितली त्रुटी आसा त्यो सोदून काडटा आनी त्या त्रुटीचेर कशी मात करपाची ताका लागून गव्हर्मेंट एक सजेस्ट करून ते फुडें वयतलो हें म्हाका दिसता. हांव सचिन कुंकळकार. हांव आतां आयकतालो सगळ्यांलें कितें कितें उलयताले ते सगळे. अशें दिसलें की सगळ्यांक आमदार म्हणटा तो एक इंजिनियरी आसतो, तो दोतोरी आसतो, तो स्पोर्ट्समॅनूय आसतो आनी ताणें सगळें पळोवचें नासता. जेन्ना आमदार म्हणटा तो आसता ताका इलेक्ट करतात ताका आमी हाडटात बेजिकली आमचें विजन आमची रिक्वायरमेंट सांगपाक. ताजे नंतर ते गव्हर्मेंट आनी त्या गव्हर्मेंटाचे एजन्सीज किंवा डिपार्टमेंट थंय दवरिल्ले लोकांचें काम आसता. जशें तुमी म्हणलें आतां की हॉस्पिटलांत ते लिफ्ट नाशिल्लें टॅक्निकल जाल्यार ते हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा तांणी सजेस्ट करपाचें आसता आनी त्या प्रमाणे येवपाचें आसता. तातूंत आमदार फक्त पुश करपाक शकता. एक्झिक्युटीव कोणाचोय आमदार आसूं मागीर तो काँग्रेस आसूं BJP आसूं नाल्यार खंयचेय कन्सिडर. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमदाराची न्ही डिपार्टमेंटाची. आनी दुसरें समज तशें आशिल्लें लिफ्ट समज प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी 5 वर्सां भितर ती लिफ्ट घालपाक जालें ना. ती लिफ्ट इजिली जाताली. तशें तुवें स्पोर्ट्साचें उलयलें तो ग्रावंड 9 वाजोवी म्हणून 9 वाजो तो ग्रावंड आशिल्लो तो एक ट्रेनींग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून आशिल्लो 9 खातीर भुरग्यां खातीर यूज करपाक जातालो. नवो ग्रावंड एक्वायर करून बांदपाक जातालो. स्पोर्ट्सा खातीर फाल्यां तो एज्युकेशना खातीर किंवा तुगेल्या फुटबॉला खातीर रिस्ट्रिक्टेड वेगळो बांदपाक जातालो. गव्हर्मेंटाचो दृश्टिकोन तसो आशिल्लो जाल्यार गव्हर्मेंटाचो दृश्टिकोन समज डेव्हलपमेंट करपाचो आसता जाल्यार ताणें त्या प्रमाणे विजन किंवा त्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिवन ऑटोमॅटिकली करपाक जाता. प्रोसेस करपाक जाता. प्रोसेस हो तुजें इंटेन्शन आसपाक जाय करपाचें. हांगा इंटेन्शन गव्हर्मेंटाचें केपीचे हॉस्पिटलाच्या बाबतींत म्हाका दिसना की तांणी तें फूल फ्लॅश स्टार्ट करपाचें हातल्यान दवरलेशें. तें जाता तितलें रेंगाळात दवरलें आनी त्या हातल्यान तांचें उरलें.
नाजाल्यार ती मशिनरी आनी ती हाडपाक गव्हर्मेंटाक कोणें धाडयलें नाशिल्लें. कोणें हाडयलो? बाबू कवळेकारान हाडयलें ना आनी खंयच्या लोकांनी हाडयलें ना. लोक डिमांड करता, आतां उलयतात तशें की लोकांक गरजेचें आसा म्हणून तें, आनी गरज आसा म्हणून तांकां सांगलें. आनी कितलेशे करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा. मागीर ते लक्ष्मीकांत पार्सेकार हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो किंवा आतां बाबू फ्रांसीस डिसोजा हेल्थ मिनिस्टर, दोनी कडेन पर्सनली गेल्ले आसा आनी उलयले आसात. पण ते वचना. आनी ते वचना की कोण कित्याक हाडयता आनी कित्या खातीर आनी कशें हाडयता ते गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर ताणें पळोवपाचें आसा. आमदार फक्त सांगपाक शकता की कोणालोय आमदार जावं तो मिन्स एसेंब्ली भितर ताणें कितलेशे इश्यू काडिल्ले आसात. आतां आन्सर येता फक्त जातलें म्हणून, जाल्यार एसेंब्ली रिकॉर्ड पळया तुमी, रिकॉर्डात कळटलें तुमकां की ते कोणें हाडयलां आनी खंय हाडयलां ते. हे हॉस्पिटलाचें जालें, तुमगेलें स्पोर्ट्साचें जालें. रोडाच्या बाबतींत बी तशें. तुमी तो सिवील इंजिनियर न्ही, त्या वेळार बोवाळ घाल्लो, रोड आमचो जालो आनी रोड आमचो व्हांवून गेलो बाजारांतलो. बाकीचे सगळे रोड बरे उरले, रोड बाजारांतलो गेलो व्हांवून. सो एक टॅक्निकली कितें तरी इशू जालो थंय तांगेलो, किंवा त्या रोडाची क्वॉलिटी बरी नाशिल्ली किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें काम बरें नाशिल्लें. पावसांत रोड केलो आनी ते नांवा खातीर केलो म्हणपाक आज कोलवा भर पावसांत रोड चालू आहात. आनी रोड फक्त केप्यांच व्हांवून गेलो ना, गोंयभर खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सी वचात रोड व्हांवून गेल्ले आसात. व्हडले व्हडले खड्डे पडिल्ले आसा. खंयचो तरी मातसो थंय आसलो थंय बाकीचे कडेन कितलेशे गेल्ले आसात. तुमी बोरये वचात नाल्यार पेडणे वचात, मांद्रे वचून पळयात CMLA हातूंत भितर, थंय पळयलें तर पणजे सिटी भितर सर्कला कडेन कितलेशे खड्डे पडिल्ले आसात आनी ते. सो ते प्रॉब्लेम आसात हांगा. आतां बाबू कवळेकर क्रेडीट घेवपाक सोदता तर बाबू कवळेकर म्हणटा आमदार काँग्रेसीचो ऑपोजिशना म्हणून आसा. आनी बाबू कवळेकर समज गव्हर्मेंट चलयता, आजवर तर BJP तेन्ना कितें करता गव्हर्मेंटा आसून. बाबू समज गव्हर्मेंट चलयता आनी बाबू समज रिस्पॉन्सिबल क्वॉलिटी खातीर, काँग्रेसी टायमार काँग्रेस रिस्पॉन्सिबल आशिल्ली, बाबू गव्हर्मेंट रुलींग सायडींतले नाशिल्लो. आतांची रुलींग सायड समज BJP आसा आनी तरी बाबू गव्हर्मेंट चलयता जाल्यार हांची BJP कितें करता? बाबू काँग्रेसी BJP म्हणून धरतात काय बाबू काँग्रेसीचो म्हणून धरतात? आनी BJP बाबूच्या तितलो कमांड आसा जाल्यार BJP गव्हर्मेंटाचो इफेक्ट आमी तांच्या एक्झिक्युटिव्हाचेर कंट्रोल ना जालो. आनी समज थंय कितें समज अशे एरर्स आसात किंवा ती आतां तो म्हणटा ते ऑर्डर नाशिल्ली आनी ते जाल्यार इन्वेस्टिगेशन ताणें आतां म्हणल्यार सांगपा जाय तें वाडोवन दवरलें. कित्या खातीर म्हणून दवरलें? तुमी घालपाक जाय आशिल्ली इन्क्वायरीत, रोकडीच वचपाक जाय आशिल्ली, इमिजिएट वचपाक आशिल्ली वयल्यान ती कोणें तें करपाक जाय आशिल्लें. काय आतांय एलिगेशन आसा की हांगा करप्शन आसा म्हणून. करप्शन आसलें तें करप्शन कोणें केलां आनी कित्या खातीर केलां तें तुमी इन्वेस्टिगेट करपाचें. तुमच्या हातांत लॉ एंड ऑर्डर आसा, तुमच्या हातांत एजन्सीज आसात. सो तुमी इन्वेस्टिगेशन इमिजिएटली करपाक जाय आशिल्लें. सो फक्त मुद्दो फक्त ऑपोजिशन करपाचो किंवा एक इशू क्रिएट करपाचो म्हणून हें करपाक ना. बाबू कवळेकार ऑपोजिशना आसतना सुद्दां आनी त्या खातीरच दिसता एखादी आज पेपरार आनी हातल्यान पळयत MG बाबूक सोदता आनी कोण बाबूक सोदता म्हणून सगळे बाबूक समज सोदतात. आजवर तर बाबू कितें तरी करता आनी बाबू हांगा मिनींग आसात, तो परत येतलो म्हणून दिसता म्हणून सगळे जाण ताका ओडटात. ना जाल्यार बाबूक म्हणना तुमच्या बाकीच्यांक कित्याक ओडपा म्हणून आवाज येना. BJPतले कोण लिडर्स आसा किंवा हातले येना, बाबूकच ओडटा म्हणून येता. खंयची पार्टी जावं ती, इवन BJP धरून सगळे बाबूकच ओडटा म्हणून येता. म्हणजे बाबूक ओडटा म्हणल्यार बाबू कडेन कितें तरी आसा आनी बाबू कितें तरी करता म्हणून आज बाबूचेर ओडटा किंवा हे ते बाबूचेर सामकी हेडलायन जाता कितल्योश्योच.